आणि स्निजिंग जाता खूप घरा कडेन जाता स्कुलान तेका रेग्युलरली आसा ही कंप्लेंट दॅट शी इज स्निजिंग मम्मा न्हू त्यांची एक कंप्लेंट सांगतली. चाइल्ड इज 10 years 10 वर्साचे चली भुरगे आसा. सांग तुझी कंप्लेंट. ओके तेका सकाळचे स्निजिंग जाता खूप ओके आणि रनिंग नोज असता. उदक कशें ते दाटही येता मदी मदी. दाट जेन्ना एकदम चड जाता हे तेन्ना दाट येवपा लागता. इनिशियली बेश्टे उदकूच येता. स्निजिंग जाता खूप घरा कडेन जाता स्कुलान तेका रेग्युलरली आसा ही कंप्लेंट दॅट शी इज स्निजिंग अलॉट. तू चॉकाचे कितें तरी सांगताले. शी फील्स इट इज बिकॉज ऑफ चॉक डस्ट की तेका त्रास जाता पण तेका घरा कडेन जाता. सो घरा कडेन खंयच्या टायमार अशें जाता. मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग एज सून एज शी गेट्स अप काय न्हिदेंतल्यानूच सुरू जाता. ना ना उठना फुडें जाता. उठना फुडें जाता. त्याच्या मागीर तुका कितें जाता सांग. काय ना. ओके सो इन स्कूल यू सेड शी फील्स स्लीपी शी फील्स फीवरिश. हय तेका दिसता की आपलो खूप टेम्परेचर वाडला म्हणून आफ्टर दिस स्नीजिंग एपिसोड एंड देन आफ्टर सम टाइम तेका दिसता टेम्परेचर खूप डाऊन गेला आपलो बिलो द नॉर्मल टेम्परेचर. पण स्कुलांतल्यान केन्ना कंप्लेन येना की चक्कर येवन पडले बिडले अशें काय ना. ओके प्लस हांव तुका विचारता दोळ्या सकयल जरा डार्क सर्कल्स आसात विचारताले विच यू हॅड नॉट नोटिस्ड एज सच राइट. I had noticed but I thought it is because of the screen. Screen is also there. I didn't know that. No screen. Yes. Okay. Secondly, I asked you about her nose, whether she goes on doing this नाक अशें खूप करता. हे केन्नाच्यान करता. ल्हान आसा तेन्नाच्यान करता. म्हणल्यार हो प्रॉब्लेम कितले दीस जाले कितले म्हयने कितले वर्स. खूप वर्सां जाली. आय कॅन से ते जाला तेन्नाच्यान तेका थंडीचो प्रॉब्लेम आसाच बट वी थॉट प्रॉब्ली इम्युनिटी इश्यूज आसा शी विल कवर अप जातली तेजे इम्प्रूव म्हणून. पण आता हो आसाच प्रॉब्लेम तेका स्नीजिंग आसताच. ओके ह्याच्या खातीर ट्रीटमेंट कितें स्पेसिफिक केल्ली कितें ट्रीटमेंट केल्ली. आमकां एंटी एलर्जीक दिल्ले टिमलीक म्हणून ते ल्हान आसतना दिल्ले आनी आमी तेका एवरी टाइम ते दिताली. ओके एवरी टाइम ते दिताली म्हणल्यार एवरी टाइम दोतोराक दाखोवन दिताली की पयलीं दिल्ले त्याच्या खातीर मागीर एवरी टाइम स्नीजिंग आसा सो तुमी ते दिले. सो तेका आता पर्यंत कितले वेळ तेका दोतोराक दाखयल्ले अशें आसा म्हाका सांग. कारण आय कॅन सी की हांवें तेका पयलीं पळयला 2000 जानेवारीन एकदा पळयला. त्याच्या पयलीं हांवें सप्टेंबर 2024 पळयला. सो ते 24 का तेज्याहूनय पयलीं तेका हे सुरू आसा. त्याच्याही आधीपासून आसा. आणि हांवें जेन्ना तेका पळयला तेन्ना तेका I have seen her once for this in 2024 जेन्ना हांवें एक नेझल स्प्रे तुका दिल्लो. But then that was I must have definitely told you we need to see her again. ओके बट 2024 मागीर ते जानेवारी 2026 पावले जेन्ना कितें दुसरी कंप्लेन आशिल्ली आनी जस्ट आयर्न टॅबलेटाचेर बी घातिल्ले तेका. सो वाय आय मेड दीस व्हिडिओ इज वन थिंग इज फॉलो अप फॉर वन प्रॉब्लेम. सेकंड थिंग इज जो तुझे क्वेश्चन्स आसात म्हणजे जे सिम्पटम्स आसात व्हेरी व्हेरी पर्टिक्युलर ऑफ समथिंग नॉन एज एलर्जीक रायनायटीस. आता ह्याच्या सकयल बऱ्यात की कितल्या लोकांच्या भुरग्यांक हे सिम्पटम्स जाता.